नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक फाटल्यान खंबीर म्हूण प्रतापसिंह राणेचो पूत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर केलें। प्रतापसिंह राणे काँग्रेसीचे आदले मुख्यमंत्री। विश्वजीत म्हणटा ताणें खंय भाजपाची संघाची विचारधारणा आपणायल्या। सत्तरीत भावूक खंय ऐतिहासीक बहुमत। माझे वडिलांनी जे कितें विकास गोंय राज्यान करपाक जाय आशिल्लें तेणी केलें। तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी त्या टायमान प्रतापसिंग राणेन विकास केल्लो। काँग्रेस पार्टी ते मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस यू टू काँग्रेस इंदिरा काँग्रेस। आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की तेणी जो विकास केला तेजो छाप हा। दुसरी गोष्ट आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला तेणी सांगलें आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो आसा। आयज पब्लिकली तुमी छापा प्रतापसिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदां तेणी काल म्हाका सांगलें तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा। तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजें बरेपण वेगळे तरेचें आशिल्लें श्रीपाद कडेन, म्हणून श्रीपाद इतले वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्यूअस लीड घेत आसा। आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यान, इतिहासीक लीड म्हणटा ते सत्तरीचे नेतली। प्रतापसिंग राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांव हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुजें म्हाका विचारूंक सोदता, तुका हांवें सांगलें प्रतापसिंग राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज तेंचे वेगळे तरेचे संबंध देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा आनी जे विकास केले ते आसा, जेणी ते विकास केला। तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकर आयले। मनोहर पर्रीकरान विकासाचे ती वेगळ्या मळाचेर व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केलो। आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते वेगळ्या मळाचेर प्रयत्न करता। अशें म्हाका दिसता की तिनूच अशे मुख्यमंत्री जेणी आपल्या लेवलाचेर काम केल्लें आसा। खंय तरी आमकां दिसता की मनोहर पर्रीकराची आमकां कमी दिसता, पूण आयज ते भरपाई करपाक आमचे मदीं एक धडधडाडीचें नेतृत्व आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे काम करता। हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला। ज्या दिसा हांवें देशाचे प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या बी काँग्रेस कांय ना तकलीन। हांव बीजेपी संघाचें जें कितें काम करपाक जाय तें बी तुमकां सांगता पब्लिकली। संघाचें कितें काम करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचें कितें काम करपाक जाय, हांव मनांतल्यान काम करता। पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा। लोकसभा वेंचणुकेत देशहिता खातीर आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायकाक तेंको दिवचो म्हूण भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो उलो। पार्सेकरा वांगडा बसका जाली। आमी आमचें कर्तव्य केलें, फुडलो निर्णय तांचो म्हूण तानावडे सांगता। 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत पार्सेकराचे बाबतींत जाल्लें तें परत जावचें ना म्हूण भाऊ सांगता। आयज सावन पेडणे प्रचाराक सुरवात। 2022चे विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान मांद्रे मतदारसंघाची उमेदवारी दयानंद सोपटेक दिले उपरांत माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान अपक्ष वेंचणूक लढयल्ली। भाजप आनी पार्सेकर हांच्या मदीं उमेदवारी वेल्यान आरोप प्रत्यारोप जावंक लागले। मात लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागले आनी भाजप पार्सेकराच्या लागचाराची वाडिल्ली शिनेलां मेळपाक लागल्यात। पार्सेकरा वांगडा बसका जाली। आमी आमचें कर्तव्य केलें, फुडलो निर्णय तांचो म्हूण तानावडे उलयलो। कितें आसा तांकां हांव पयर तांचे कडेन वचूनय मेळून आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यां कडेन वचप मेळप। कारण आमी म्हणटात खरें ही निवडणूक जी आसा ही लोकल एसेंब्लीची निवडणूक ना, ही निवडणूक आसा लोकसभेची। एसेंब्ली पेक्षा म्हणजे बऱ्याच कडेन बारीक बारीक विशय डेफिनेटली आसतले। हे विशय आमी सोडोवपाक शकतले, कारण येणारे 3 वर्सां हांगाले आमदार हांगाले आसतले। हांगा सरकार भारतीय जनता पार्टीचें, केंद्राक सरकार परत भारतीय जनता पार्टीचें। त्यामुळे आमी आमचें काम जें आसा तें करपाक जाय, सगळ्यांक मेळपाक जाय। फायनली एखादें डिसिजन जें आसा तें त्या मनशाचेर अवलंबून आसा। पण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा हे सगळे जरी आसले आसत एखादें कारण आपल्या मनाक थंय उलोवप आसता, हे आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक सगळ्यांचें समर्थन लाभता अशें म्हाका पूर्णपणे दिसता। मजगतीं श्रीपाद नायक सांगता पार्सेकराच्या बाबतींत पक्षा कडल्यान कांयच चूक जाली, मात ह्या फुडें असल्यो गजाली परत जावचे ना म्हूण भावूक विश्वास आसा। ताजो सपोर्ट आसाच आसा, पूण काही हें आसा की काही गोश्टी करून गेले एक जालें दुसरें अशें जावंक जायना। पूण ह्याचो योग्य वेळेर विचार ताचो निश्चितपणे केलो वतलो आनी त्या खंय तरी पार्टी सोडून वचूना, आमची विचारधारा सोडूनय वचना। तांचो पूर्ण सपोर्ट भारतीय जनता पक्षाक हय म्हज्या उलोवणी जाल्लें आनी ताणें पक्षा खातीर खूब काही गोश्टी केल्ल्यो आसा। पार्टीचे मुख्यमंत्री आशिल्ले ते, थंय कंडिशनाची हाजी कांयच हें ना। फक्त कितें काही एक युगो खंय तरी दुखवलो आनी त्यामुळे ह्यो सगळ्यो घटना घडल्यो आनी परत हाजे कडेन आमकांय लक्ष दिवंक जाय की अश्यो घटना घडूंक जायना। त्या वेळाचेर ह्यो घडटात
परंतु हाज्या फुडें त्यो घडच्यो न्ही हाची दक्षता पार्टीन घेतल्या आनीक सादो विशय तो जातले बरोबर येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एप्रिलात जीएसटीन फाटल्या 7 वर्सांचो विक्रम केलो. वर्स 2017 जीएसटी चालीक लागले सावन सगळ्यांत चड 2,10,000 कोटी रुपया जीएसटी येणावळ. मार्चांत 1.70 लाख कोटी जीएसटी कलेक्शन जाले. फाटल्या एप्रिलात 2023 1.87 कोटी रुपयाची जीएसटी आयिल्ली. 12.40% वाड. गोंयांतूय विक्रम 23% वाड. ह्या एप्रिलात 735 कोटी. फाटल्या एप्रिलात आयिल्लो 620 कोटी. आरजी एनजीओ 2019 25 लाख कॅश डोनेशन घेतल्या म्हूण स्लिपी सोशल मिडियाचेर व्हायरल. आमदार विरेश बोरकाराची सायबर क्रायमा कडेन कागाळ. व्हायरल जाता ती स्लीप फेक सोशल मिडियाचेर व्हायरल करपी काँग्रेसीचे कार्यकर्ते विरेश उलयलो. चिवटे म्हणटात तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ल्यांची स्लिपी व्हायरल. फेक न्यूज जी आसा ती सर्क्युलेट जाताली. फेक जी रिसिप्ट आसा ती रिसिप्ट मारून म्हटल्यार डोनेशन घेतलेलें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हणून ते रिसिप्टार बरयला ऑलमोस्ट 25 लाखाचे डोनेशन कॅश घेतला म्हणून अशी फेक जी आसा ती न्यूज अफवा आउट केली आनी खुबशे प्रोफायल्साचे थ्रू फेसबूक प्रोफायल जावन वॉट्सॅपाच्या थ्रू ही सर्क्युलेट जाली. सो आमी ती जी आमची रिसिप्ट आसली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी एनजीओ आमची आसा तेज्या नांवान रिसिप्ट काडलेली आसा. टोटली फेक आसा. रिसिप्टून मेन्शन केला नांव म्हणटा ते चुटे म्हणून. सो चुटेचे जे रिसिप्ट मारली ही रिसिप्ट कोणान तांकां दिली हेही क्वेश्चन मार्क आसा. कारण प्रत्येकदां ते घालता आनी तेचेर वयर फोटोय लायिल्लो आसा की मनोजाचो फोटो लायिल्लो आसा आनी ते फोटो सर्क्युलेट करता टोटली एटॅच करून. सो तेकाच लागून आमी आयज कंप्लेन घातलेली आसा आनी कंप्लेनीन आमी थोड्यांची नांवां मेन्शन केल्लीं आसा. एक ओमकार नायक म्हणून आसा जेणे वॉट्सॅप शेअरिंग करतालो ग्रुपांनी. तसोच क्रेसन अंताव म्हणून फेसबुकार शेअर केल्ले आसा. एंड्रू वेगस म्हणून आसा. जोझफ पेरेरा आनी जेनिफर मिरेंडा म्हटल्यार हे थोडे जाणांची जी आमकां नांवां मेळ्ळी विथ एटॅचमेंट आमी कंप्लेन घातलेली आसा आनी हे क्लियर वायलेशन आसा. आमकां चड डावट आसा तो म्हणजे काँग्रेसीचे. कित्याक काँग्रेसीचे खुबशे जाण हे मॅसेजीस आउट केल्ले आसा आनी ते आपूण जावन शेअर करता. हांव क्लियर सांगपाक सोदता की अशें समज कोणाचें आसा आमी कोणाकूच पळोवची ना. सगळ्यांचेर कंप्लेन लॉन्च करता आनी ऑगस्ट मेरेन फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सिटी स्कॅन MRI वा ब्लड बँक सुरू जायना जाल्यार हायकोर्टात चल्लो म्हूण आमदार विजय सरदेसायाची सरकाराक शिटकावणी. दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाचो विशय हायकोर्टांतल्यानूच सोडोवचो पडलो. आतां फोंडेकारां खातीर कोर्टांत वचपाची तयारी. आज तुमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे फोंड्या आहा हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसा. थंय एक सादो सर्जन ना. लिफ्ट म्हणटा केन्नाच चलना. थंय हे ना कितें तें तुगेलें सिटी स्कॅन ना. तुगेलें तें MRI ना. कांयच ना. तें एक रिफरल हॉस्पिटल जाल्लें आहा आनी फोंडेचे लोक कशे उगी आहा. तुमचे 4 आमदार 4य आमदार मंत्री मागीर कितें पात्रांवाक मुख्यमंत्री करपाचो तशें करतकर मागीर जाग्यार पडटलें बी तशें बी आहा काय म्हणून. कित्याक पात्रांवाक ते मुख्यमंत्री बी कांय करना. पात्रांव देंवपाचो आशिल्लो चल्या घालपाक. ते गॅरंटी नासली आपल्याक तिकेट मेळटली म्हणून. ते पाड पडून म्हणलें आनी आसा ते दीस तरी काडया म्हणून. कितें म्हणटा लोक सारकें न्ही रे कडेन. अशी परिस्थिती आहा. पण आनी बरें कांय जावंक शकना तुमचें. इतले सगळे आमदार सगळे तुमकां बीजेपी सगळें तुमी करून तुमचें हॉस्पिटल तुमकां मेळना. आनी हें हॉस्पिटल हांव तुमकां सरकाराक वॉर्निंग दिता. ऑगस्ट मेरेन जर हें हॉस्पिटल जाग्यार उडयनात जाल्यार हांव परतो कोर्टान वता तुमचे खातीर. तीच केस लावन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक लायली तीच केस लावन वता आनी ते 3 म्हयन्यान आमी जाग्यार उडोवया. कित्याक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फातोर्डा जर जाग्यार पडटा जाल्यार फोंडेचें हॉस्पिटल कित्याक पडना. ऑगस्ट मेरेन टायम आहा. फाल्यां बीजेपीची भितर हांगा मिटींग आसा जाल्यार तांणी सांगचें केन्ना मेरेन ते सगळे जाग्यार उडयतात ते. थिवे एका तरणाट्याक आडोवन ताचें अपहरण करून पयशे उखलपाचो प्रकार. तिगांक धरले. अपहरण करून तरणाट्याच्या बापाय कडल्यान पयशे उखलपाचो हो यत्न करतालो. मात पयशे दिवंक ना तरणाट्यान बेदम मारलो. ह्या विशयी चवकशी करीत कोलवाळ पुलिसेंत महाराष्ट्रांतल्यान तिगांक उखल्ले. माडेल थिवी हांगासर तेंचो हितेश हो माडेल थिवी रावतालो. तेका थिवीच पयर तो घरा वयतना तेका ब्रिजा गाडी तेका
वाटेरूच ताका हाडयलो आनी ताका किडनॅप केलो. किडनॅप करून ताका गाडयेन थंय 3 जाण आसले. 3 जाणांनी हाका किडनॅप करून एक रुमार येयलो, ताका थंय बांदून घातलो आनी ताका बरोच मारलो. ताज्या पेरंट्साक फोन लायलो आनी पयशाची डिमांड केली. ताज्या बापायन खंयचो फोन उखल्लो. बापायक दिसलें कोण तरी फकाणां करता आनी फेकलो. सो बापायन तो फोन कट केलो. सो तांकां कळ्ळें की हेंच्या कडल्यान आमकां कांय गावचें ना. ताज्या कडेन जे वॉलेटान कॅश आसले ते घेतले आनी ताज्या हातीन रिंग आसली ती घेतली आनी हेका पयलो धरिल्लो टिवी हाका तो हेका सोडलो. आनी हो घरा वचून हेणें फॅमिलीक सांगलें की आपल्या बापाच्या हाता कडेन इन्शुरन्स जालो. सो रोखडेच हितेशाक घेवन तेजी फॅमिली कोलवाळे पुलीस स्टेशनार गेली आनी कंप्लेन हे दिली. आनी ह्या कंप्लेनीच्या आदारे कोलवाळचो PI आनी तेज्या स्टाफांनी महाराष्ट्रा वचून जे एक्यूज आहात 3 जाण तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. आनी आतां ते 3 जाण जे एक्यूज आहात तांकां सुदेन घातिल्ले आसा आनी आतां तेंची फ्युचर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंटा खातीर संरक्षण. काँग्रेस जातीचेर राजकारण करता. बीजेपी खरी सेक्युलर. भायर आशिल्ल्या गोंयकारांच्यो जमनी राखूंक सरकार समर्थ. मुख्यमंत्री उलयलो. 3 तारखेर म्हापशें अमित शाहची सभा जातली. 2 तारखेर NDAची फोंड्यां. तानावडे उलयलो. सुदीन म्हणटा डबल ट्रॅकिंग मायनिंग बंद. काँग्रेसीचीच NDAची पणजे बसका. 1 नेशन 1 इलेक्शन येदो व्हडलो इश्यू आसतना आमी सगळे जाण बारीक इश्यू घेत बसलेले आसा. 33% रिजर्वेशन्स आमी महिला अधिनियमांत फक्त बील करून दवरचे ना. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द CAA म्हणजे काँग्रेसीन सदोदीत राजकारण हे जाती धर्माचें राजकारण केल्लें आसा. हांव म्हणटलो इट इज कम्युनल म्हणपाक कांय हरकत ना. म्हणटा आमी सर्वधर्म समभावता जर कोण आसत जाल्यार तो NDA अलायन्स हे सर्वधर्म समभावता खातीर काम करता. CIचो इश्यू अजून कित्याक कोणी सोडूंक नासलो. 21 वर्सां कित्याक लागली. फक्त बाताच मारताले. तेज्या बाकीच्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जावंक जायना. तेंची हांगातली प्रॉपर्टी सेक्युर्ड उरपाक जाय. पयलो प्रश्न आसा म्हादयचो. म्हादयचे पयले पत्र कोणी दिलें हें सोदून काडा. दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मेथयली. ट्रॅकाचो DPR केन्ना जालो काडा सोदून. डबल ट्रॅकाचो DPR 2012 पयलीं जालो. हातूंत तफावत जी जाल्ली आनी रॉयल्टी मेळनाशिल्ली ती कोणी उगडी करून हाडली. येणाऱ्या दिसांनी आमच्यो 2 NDAच्यो पब्लीक सभा जावपाच्यो आसात. उत्तर गोंयाक लागून आमचे म्हापसा हांगासर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांजची 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसा NDAची पब्लीक सभा. आनी दुसरी NDAची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांजची 5:30 वरांचेर जावपाची आसा. गोंयचो मुख्यमंत्री सिद्धीनायक केसीत कित्याक वगी नारी शक्तीच्यो घोशणा दितात. गोंयच्या मंत्रिमंडळात एकूय बायल मंत्री कित्याक ना. इंडिया अलायन्साचे फुडारी अलका लांबाचो प्रस्न. बायलांचेर अत्याचार करपी लोक खंय NDAत. मोदी का परिवार गुन्यांवाचो. प्रज्वल रेवण्णाच्या वासनाकांडाचो इश्यू. प्रधानमंत्र्यान खंय जाप दिवची. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, सिद्धि नायक की मौत पर आप चुप क्यों हैं? क्या जांच हुई, कब हुई, क्या सच्चाई है? वो अब देश जानना चाहता है कि आप क्या है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. कहीं आप शामिल तो नहीं है या आपके लोग तो शामिल नहीं है कि जांच हुई तो आप लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे. तो बेटी बचाओ के नारा देने वालों का परिवार दिखाया ये आता है. और महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. वही पूछ रही थी अपने अध्यक्ष से कि यहाँ कितनी महिला मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अगर अपराध बढ़ रहा है तो कोई तो आवाज होगी विधानसभा में बोलने वाली. 3 विधायक बताई गई महिलाएं हैं लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं है. प्रमोद सावंत जी की सरकार को या मुख्यमंत्री के तौर पर ये महसूस नहीं होता, जरूरी नहीं लगता कि कोई महिला मंत्री हो ताकि दबाव बनेगा. महिलाओं के मुद्दों पर बात करनी उनको पड़ेगी. ये पेश रखा है. मोदी का परिवार. ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं. साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटी के यौन सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला है. FIR नहीं होती. अमित शाह जी, दिल्ली की पुलिस FIR नहीं होने देते.
लोकसभेचे वेंचणुके उपरांत सत्तेर येवपी सरकारान नोकऱ्यांचो इश्यू सोडोवचो, काम धंदो नाशिल्ल्यान फामिलीक सोडून दुसऱ्या राज्यांत वचचें पडटा, केंद्राच्यो स्किमी मेळटा पूण जाय तितलो आदार मेळना, मायग्रंटांची फिर्याद. हालींच्या तेंपार वाडिल्ल्या म्हारगायेक खंय परवडना. प्रुडंटाच्या लोकनामो सिरिजांत आयज मायग्रंटांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. कट जाएगा ऑटोमेटिक ना आजकल ऑनलाइन में. ऑनलाइन में तो कट जाएगा ना वहाँ. अगर यहाँ चालू होगा तो वहाँ कट जाएगा. वहाँ तो डाल ही नहीं रहे, हम तो यहाँ रह रहे हैं ना. अभी गोवा में कितने साल 14 साल तो हो गया. कांग्रेस अच्छा है. क्यों कांग्रेस क्यों अच्छा है ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस अच्छा है. इसके लिए गवर्नमेंट पानी बिजली लाइट सब देता है. अच्छा इसके लिए अच्छा है. ओके. काय झालं आता लोकांना किती आता शेतकऱ्यांसाठी आमकां त्यांनी खूप 2,000 रुपये घातले. अशें आमकां रेशन कार्डान तांदूळ आमकां चड दिले. वर्षाक 12,000 रुपये मेळटा. आमकां लायट बिल हे आमरे फ्री आहे लायट बिल सुद्धा. ये हमारी जो अभी इलेक्शन की चल रही है महामारी, बीजेपी की इतनी सारी महंगाई हो चुकी है और ये हिंदू मुस्लिम करा कर पूरे और नेता लोग सभी हम लोग के पीछे बर्बाद कर रहे हैं. कि हम इसलिए कि इससे पहले देश को बचाना है तो आप लोग अपने आप को एकता बनाएं और कांग्रेस सरकार को लाएं. मोदी गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा की है, बस एक छोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे, उन पे ज़्यादा फोकस उनको देना चाहिए. हमारे बिहार में धंधा नहीं है, हमारे काम धंधा नहीं होता है हमारे, इसलिए हमको बाहर आना पड़ता है. ये चाहता हूँ अपने सरकार से, आने वाले सरकार से, कि हम लोगों का कष्ट को दूर करे. अगर हमारे काम करने के लिए अगर धंधा मिल जाए वहाँ बिहार में ही. सध्या गोंयांत जे आसा ती बेरोजगारी आसा आणि जे पर्यटन आसा ते पर्यटनाचे आतां सध्या बरें चल्लां, पण फुडले फावटी क्लायमेटाचें आमी कांय सांगूं शकना. आतां आमी अपेक्षा करता केंद्रान मोदी सरकार आसा बरें चल्लें आहा आनी गोंया भितर बी BJPचें सरकार आहा. फोंडा मतदारसंघांतल्यान तिने जर उद्योग हाडलो, एक इंडस्ट्रियल एक जर उद्योग हाडलो तरी सगळें बरें जावंक शकता आनी बरें जातलें. आतां जे गव्हर्मेंटान जे अप्रेंटिसशीप चालू केला तेका लागून अप्रेंटिसशीप बरें आहा, सगळें सारकें आहा. तो खंय प्रायवेटान कितें पक्की नोकरी परमनंट जॉब दिलो जाल्यार कितें तरी जावंक शकता. थोडे केल्ले ते सगळें बरेंच काम केल्लें आहा. आमकां उदो आहा, लायट आहा. आतां पयर गटाराचें काम आशिल्लें करून उडयलें. मातशें जॉबाची करपा जाय. 70 कोटी मोडून कला अकादमीचे रिनोव्हेशन केले, मात अकादमीचे नाटक करतलो जाल्यार साऊंड सिस्टम सारकी ना, लायटी धड ना. नाटककार राजदीप म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचो, कलाकार वगी रावचे ना. कला संस्कृती मंत्री म्हणटा साऊंड सिस्टम बरी आसा, कलाकारांक विश्वासात घेतिल्ले कांय तांत्रीक त्रुटी उरल्यात त्यो खंय जाग्यार घालतले. निवेदन दिवपाक सोदता की आमची कला अकादमी जी आमच्या कलाकारांची पंढरी आशिल्ली ती रिनोव्हेट करपाच्या नांवान तिची दशा जाल्या अशें आमकां दिसता आनी हे आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता. आशिया खंडान नावलौकीक मेळोवपी कला अकादमीचे थिएटर आवाजा येवजणे खातीर आनी एकॉस्टिका खातीर फामाद आसले. त्या आवाजा येवजणेची अवधी काय जाल्या. एकॉस्टिक सारकें नाशिल्ल्यान ह्या थिएटरान आवाज घुमता. 70 कोटी मोडून रिनोव्हेट केल्या ह्या थिएटरान आयज आमकां नाटक सादर करतना भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून सादर करचें पडटा. अशें कित्याक? आमी तुमकां विनंती करता, एक तर तुमी साऊंड सिस्टम जाग्यार घालची, ना तर भाड्याचे जे आमचे कडच्यान पयशे वसूल करता तातूंत तरी आमकां सवलत दिवची. ह्या थिएटराच्यो लायट्स आदी खूब बऱ्यो आसल्यो, आतां त्यो काडून LED लायट्स घेतल्यात, ज्यो खरें म्हटल्यार नाटका खातीर अजिबात योग्य ना. ज्यो LED वापरतना आपोआप रंग बदलता, जशे तुमचे मिनिस्टर रंग बदलतात तशे. आनी एकूच मागणी करता, चार्ल्स कोरिया बाबांची कला अकादमी आमकां गोंयकारांक, गोंयच्या कलाकारांक दिल्ली, जिका आमी आमचे देवूळ मानताले आनी प्रेक्षकांक आमचो देव मानताले, ती आमकां आसा तशी करून दिवची आनी ती तशी दितले अशें तुमी उतरी दिल्लें त्या उतराक जातचें. सरकाराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पयशे तुमच्या घरा कडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पयशे. जशी कला अकादमी आसली तशीच आमकां जाय पडटली. कला अकादमी कलाकारांक जाय तशीच मेळटली. PWD काम करता, हे काम खंय मातशें सॉफिस्टिकेटेड. हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आहा, तुमी नाटक पळयलेलें आहा, तोच साऊंड तो. कोणाक जर कितें जर काही गोष्टी आतां तियात्र आसता कित्याक अशे तियात्र जाले की जाणीन त्याच साऊंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा.
थोड्या जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो आहा सावंड, कारण तांकां तें तशें जशें जाय पडटा ते प्रमाणे तें केल्लें आहा. सो विशय हांगसर विशय ना. सावंड जो पर्यंत बाकीचे सगळे काही गोष्टी जाग्यार पडना तोपर्यंत सगळे काही गोष्टी वेवस्थीत. पण डेफिनेटली PWD आणि तांचे BOK जो कितें आहा, आतां काही गोष्टी हांवें इनॉग्रेशना दिसा हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें, हे सगळे आमकां बारीक बारीक टेस्टींग ह्यो सगळे काही गोष्टी करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आमकां ते काही गोष्टी कारण इट इज अ रिपेर. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की रिपेर काम ज्या वेळाचेर आमी करता तेन्ना खंय कितें प्रॉब्लेम आहा तो आमकां ज्या वेळाचेर एक्झिक्युशन ज्या वेळाचेर करतले किंवा कमिशन आमकां ज्या वेळाचेर करतले तेन्नाच आमी कळपाक शकता. तुमकां हँडओव्हर केन्ना मेळटा PWD कडल्यान? हँडओव्हर ऑलमोस्ट आमी 95% आमकां काम जालें. हे सगळे काही गोष्टी आमकां तेन्ना ऑफिशियली लेटरूच अशें केल्ले आहा आनी वापरपा खातीर आमकां कांय ना. पूण आमी कितें म्हणटा, आमी तांकां 2-3 लेटर केल्ल्या हे सगळीं कामां कंप्लीट करा आनी आमकां हँडओव्हर करा. फाल्यां सकाळीं मागीर कितें आसा, आमी खंय धांवतले, फाल्यां सकाळीं बारीक बारीक इश्यू काही गोष्टी जाल्या, फाल्यां सकाळीं तुमी कंप्लीट करा जे आमचे पिन पॉयंट्स आसा ते पिन पॉयंट्स केले नंतर तुमी हँडओव्हर करा, आमी घेवपाक तयार आसा. ज्या वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो, त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी काही गोष्टी फीडबॅक दिल्ले आसले. सगळे नाटककारांक सगळे तियात्रिस्टमांक आमी आपोवपाक शकना. आतां काम PWD ही एकूच बिल्डींग न्ही, बरेचशे बिल्डिंगी त्यांनी काम केलं. ही थोडीशी सोफिस्टिकेटेड बिल्डींग आहा, अशें एक त्या प्रमाणे ते काम करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.